वजनमाप खात्याचे कांय इन्स्पेक्टर कॅलिब्रेशन करपाक लांच घेतात म्हणून विधानसभेत उल्लेख आयलो. लोक फटवतात म्हणून पेट्रोल पंपाचेर नजर दवरपाचो विशय कांय आमदारांनी लावन धरलो. सगळ्या पेट्रोल पंपाच्या इन्स्पेक्शनाची मोहीम 1-2 दिसां भितर खातें हातांत घेतले. खात्याचे दुबावीत अधिकाऱ्यांची मालमत्ता तपासपाची सुचोवणी पुलिसांचे एसीबी ब्रांचीक आपणे दिल्या अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हळां. इन्स्पेक्टराचे पोस्ट भरपाचोय सरकाराचो विचार चल्ला. बारीक लोक तसो वेल टू डू लोक हाका बरो इफेक्ट जाता. आमी फ्यूल स्टेशन्स जर गेले जाल्यार फिलिंग स्टेशन्स पेट्रोल पंप्स म्हाका दिसता कितले वाडलो आसा पेट्रोल पंप्स. हाजेर इन्स्पेक्शन रेग्युलर जाता. म्हाका दिसता बऱ्यापैकी रेग्युलर जाता. 11 पोस्ट आसात, तातले 3 पोस्ट खाली आसा. ते भरपाची प्रक्रिया चालू जाल्ली आसा. काही कंप्लेनी म्हजे कडेन आयल्ल्यो. हाजी टँकर आसता ते टँकराचे कॅलिब्रेशन करपाक कितें पयशे मागतात म्हणून. हांवें एंटी करप्शनाक सांगलां लक्ष दवरा म्हणून. कोणाची एसेट बिसेट कितें चड आसा ताजेरूय लक्ष इन्फॉर्मेशन काडपाक लायता हांकां. तुजे कडेन स्पेसिफीक नांव आसत जाल्यार सांग म्हाका, हांव एक्शन घेता. कितें सामान्य मनशा इफेक्ट जाता कित्याक आमकां खबर आसना की 1 युनिट तर उणी घातलो कितले उणी जाता तें डिझल पेट्रोल. करूंक लायता इमिजिएटली. एक मोहिमूच काडटा. म्हयनोभर सगळे पेट्रोल पंप चॅक करून ताका चॅक करून सील करचे पडटा. तशें तूं सांगता अशें सगळेच जाण करता अशें ना. एखाद्या केसीन 1-2 जाग्यार तशें आसत, पण सगळे चॅक करपाक लायता. पण ते बेगीन करपा जाय कित्याक आमकां इफेक्ट चड जाता बारीक मनशाक. फाल्यां सकाळच्यान चालू जातलें. दिवचलये 4.5 लाखांचो सोरो धरलो. एक्सायज अधिकाऱ्यांनी मुळगांवसान पाठलाग करून निमणे शिरसय पेट्रोल पंपाकडेन सोऱ्याची गाडी धरली. सोरो सांखळीसान म्हापशां व्हरताले. सोरो धरिल्लो सोमारा सांजे. 24 वरां ताचो पत्तो कोणाकूच लागलो ना. मजगतीं 3 जाणांक धरून जामिनाचेर सोडले. मंगळारा धरिल्लो हो सोरो शिरसयच्यान व्हरून दोडा मार्गार दवरलो. सुत्रां म्हणटात इतलो सोरो दवरूंक आनी खंयच सुवात ना. मुळगांव एक व्हेकल सस्पिशियस दिसली म्हणून त्या ड्रायव्हराक आमी हात केलो राव म्हणून. पूण ती ड्रायव्हरान रावोंक ना. कितें स्पीड वाडयली आपली. त्या कारणान हांवें म्हाज्या ड्रायव्हराक सांगलें की बाबा तुजे पाठलाग कर. पाठलाग करून आमी तो म्हापशेच्या रोडाक गेलो. शिरसय रोडाक तेणी सारको शिरसय पेट्रोल पंपा कडेन आमी ताका हे केलो आडयलो आनी व्हेकल डिटेन केली. तेज्या उपरांत हांवें सांगलें ताका बाबा तूं फाटली हें आसा तें ओपन कर म्हणून, दार ओपन कर म्हणून. त्या नंतर तेणी दार ओपन केलें. पळय जाल्यार आमकां 15 बॅरलां मेळ्ळी भितर. ब्लू कलर एक सस्पेक्टेड टू बी आल्कोहोल. ती उगडून पळयल्या उपरांत आमी म्हणजे ती 200 लिटराची आसली. प्रत्येक बॅरल 200 लिटराची आसली. टोटल 3000 लिटर जाले ते. तेज्या उपरांत मागीर आमी तिजो पंचनामा केलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.